प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 26 वोड 36 ते 40 पर्यंत 37 to 40. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. म्हजो बाप म्हाका दिता ही सगळी म्हजेशी आनी म्हजेशी येता ताका हांव बरो घालचो ना. म्हजी खोशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची करूंक हांव स्वर्गांतल्यान देंवना. आनी म्हाका पाठयला ताची खुशी ही जी सगळी ताणें म्हाका दिल्यान तांतल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय पूण निमाण्या दिसा तांकां सगळ्यांक हांवें पुनर जिवंत करचें. हीच ती म्हज्या बापाची खुशी जी कोण पुताक पळयता आनी ताचेर भावार्थ दवरता तांकां सगळ्यांक चांचणीक जिवीत मेळची आनी निमाण्या दिसा हांवें तांकां पुनर्जिवंत करचें. प्रितीच्या बाबडीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता 2 पाटी. कितें वाचता आमी? जेजू म्हणटा पूण निमाण्या दिसा तांकां सगळ्यांक हांवें पुनर्जिवंत करची. परतून 40 वडीन परतून म्हणटा आमी विसवत म्हणून तो म्हणटा आनी निमाण्या दिसा हांवें तांकां पुनर्जिवंत करची. 2 पाटी आयच्या शिवर्तमानान जे आमी वाचना 36 ते 40 पर्यंत जेजू 2 पाटी म्हणटा. कितें म्हणटा? म्हणटा हांवें तांकां निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत करची. हांवें तांकां निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत करची. भाव भयणीनो आयज बरे भाशेन आयकात. तुमचे कान उक्ते करून, तुमचे मन उक्ते करून, तुमचे काळीज उक्ते करून आयज तुम्ही बरे भाशेन आयकात. भाव भयणीनो जेन्ना आमी जिवी आसा आमचे भितर विश्वास हा आमचे इंग्लिशीन म्हणटा वी आर ब्रीदिंग तेन्ना आमच्यान हें देवाचें उतर आयकोंक जाता. आमच्यान आमच्या जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानूंक जाता. आमी एक नोय रोजना जावंक जाता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता आमी ताका आमचो सोमी आनी दोनी आनी देव म्हूण आपणायता. ताजे बरोबर आमी संबंद घट दवरता. आमी ताजें उतर आयकता. तें उतर आमी पाळटा. आतां जेन्ना आमी ह्या संवसारान आहात मेल्लेली न्हय, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आहात तेन्ना आमी एक नवी रचना जाता आनी त्याच्या उपरांत फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्याच्या उदेशी आमच्यानी आमच्या मनाची नडसणी करूंक जाता आनी आमच्यान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. पूण आमचें एक तारण जालें आसा कित्याक आमचो आत्मो नवो जाता जेजू सारको. आनी जेन्ना आमी मोडटा भाव भयणीनो दीस येतलो आमचो सगळ्यांक वचपाचो ह्या संवसारांत. आमी मोडटलीं, आमी वेतलीं. पूण जेन्ना आमी वेतलीं आमी स्वर्गार वा इफेर्नान खिचर वचपाची आहात ती वयची नात. जी जेजूचेर भावार्थ दवरता आनी मोडटात ती आतां म्हणटात देवाचें उतर म्हणटात ती जेजूच्या दे आर स्लीपिंग इन क्रायस्ट. ती जावन आसा न्हिदलेलीं आसात आनी जेजूच्या मोगान ती न्हिदलेलीं आसात. पूण जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरिना ती न्हिदलेलीं आसात. आनी कितें जाता ती आतां जेजूच्या मोगान न्हिदलेलीं ना, ती भावार्थी आसली. सगळीं जी मेलेलीं जेजूच्या नांवान, जी मेलेलीं जेजूच्या नांवान न्हय मेलेलीं ती सगळीं आतां न्हिदोन आसात. जेन्ना जेजू परतून येतलो तो येवपाचो आहा. जेन्ना तो परतून येतलो तेन्ना एके भाशेन हें पुनर्जिवनपण जातलें. देखून आयज जेजू म्हणटा हांव सगळ्यांक पुनर्जिवंत करतलो निमाण्या दिसा. 2 पाटी म्हणटा आनी निमाण्या दिसा हांवें तांकां पुनर्जिवंत करची. परतून म्हणटा हांवें ताका निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत करची. तो निमाणो दीस खंयचो भाव भयणीनो? निमाणो दीस जावन आसा जो दीस जेजू ह्या संवसारान परतून येतलो. ताणें सांगलां आमकां तो आतां ह्या वेळार सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो जेन्ना येतलो परतून
तो येतलो आमची जोडटी करपाक. जो लोक ताजेर बावर दवरता तांकां जोडटी आसची ना, तांकां पुनूच जीवन आसतले आनी आमी सर्गीचे राज भोगूंक आमी पावतले. जी लोक जेजूच्या मोगान जेजू गोकोन आसली, ती जी अनबावार्थी आसली, ती आतां न्हिदल्यान ती पूण तांचोय पुनर्जीवन जातलो, पूण ती स्वर्गार वेचिना, ती इफेर्नान वयतली. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना इग्रोज मात मागणे कोत्ता जी मेलेली आसात, आमच्यान चिंतुया की ही लोक जी आमची पाय माय भयण बाप आमी सगळीं जी मेलेल्यान तांचे भाशेन आमी वेतलीन एक दीस. पूण ती इफेर्नान गेल्यान, स्वर्गार गेल्यान, खी गेल्यान ती आमी नको. फकत देव जाणो तो जोडटी कोत्तलो. पूण आयज आमी जिवी आसा, हे उतर आमच्या काळजान धरुया. आमी कितल्यो वस्तू कोत्ता, आमी मेलेल्यांक आमी जे शिमितरी घालता, लायटी घालता, हे कोत्ता ते कोत्ता, कितलो वावर कोत्ता. पूण ती सगळी मेलेली आसा, तांचे गावले फोंड हात तिचोर. आनी आमी जी जिवी आसा, आमी आतां हे देवाचें उतर परगट करपाक आमी जाय. भाव भयणीनो, जी ह्या वेळार जिवी आसात, जी फटींगपणां करतात, जी जेजूचेर बावर दवरिना, जी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलना, आमी जे देवाचें उतर आयकता, गरज आमकां हे उतर तांकां दिवपाक, तांकां जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक आमी आमंत्रण दिवपाक. आनी जेन्ना ती देवाच्या राज्यान भितर सरतात, ती आतां जेजूची भुरगीं जातात, देवाची भुरगीं जातात, जेजूचे शीश जातात. आनी आतां जेन्ना आमी सगळीं जी मोत्तेलीन आमी जेजूचे वील बी स्लिपींग इन क्रायस्ट, आनी जेजू जेन्ना परतून येतलो, आमचेर पुनर्जीवन जातलें. आयज भाव भयणीनो, एक खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाल करूया. आमी कितले फावटी हें देवाचें उतर आयकना, कितले फावटी हें 2 तारखेर नोव्हेंबरची आमी जेन्ना आयला आमी कितल्यो वस्तू केल्या. पूण आयज भाव भयणीनो, एक खेरीत भाशेन हें देवाचें उतर कितें म्हणटा तें वाचुया. हें म्हजें उतर न्ही, हें देवाचें उतर. तो जेजू कितें म्हणटा, निमाण्या दिसा हांव तांकां पुनर्जीवन कोत्तलो. निमाण्या दिसा हांव तांकां पुनर्जीवन कोत्तलो. हो निमाणो दीस खंयचो भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू परतून येतलो. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान परतून येतलो. आनी भाव भयणीनो, तो परतून येवपाचो आसा, ताणें सांगलां. आनी खरें खेरीत भाशेन सान पावलू कितें म्हणटा, सान पावलू कोरिंथकारांक जेन्ना चीट बरयता, तो म्हणटा हांव तुमकां खरेंच सांगता, जेन्ना हो जेजू परतून येतलो तेन्ना तो सगल्यांक जी ताजेर भावार्थ दवरल्यान न्हिदलीं आसात तांकां तो पुनर्जीवन कोत्तलो. तो म्हणटा फर्स्ट फ्रुट्स ऑफ ऑल दोज हू हॅव फॉलन asleep, तो जावन आसा जेजू. ताजे फकत ताजीच पुनर्जीवनपण जालां. अजून पासून पुनर्जीवनपण जावंक ना. देर इज नो रेजरेक्शन येट. पुनर्जीवनपण जातलें जेन्ना जेजू परतून येतलो. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी सगळीं जी आमचे फुडें गेल्यान मेलेलीं आसात, ती फकत न्हिदल्यान, ती जागी नान. आनी आमी जी जागी आसात, आमचे कडेन जो जेजू आसा, आमच्या आत्म्यान जेजू जो आसा, आमी जी मनाची नसुणी करता, आमी आमकां जी जिवी आसात, जी आजून जेजू वखना, तांचे पासत मागणें करुया. बापाच्या उजव्याक जेजू जो बसला, आमचे पासत तो बापा कडेन आमचे मागणें आयकता. आनी बापाक आमकां जें जाय तें, आमकां जी कुरपा जाय, आमकां जी काकूट जाय, ताचो मोग जाय, तो आमकां दिता. ह्या वेळार आमी फकत जी जिवी आसात तांचे पासत मागणें करुया. मेलेलीं आसात तांकां मरण तिचो बसोनी, तिचो रावनी, न्हिदोनी, तांकां आमी कसले त्रास दिवपाची गरज ना. फकत आमी जी जिवी आसात, आमी जी जिवी आसात पूण आजून जेजू वखनात, जेजूचें उतर नकोत, मिसाक वचना, इगोर्जेक वचना, कसलेंच करिना, तांचे पासत आमी मागुया. आनी खरेंच भाशेन हे वावराडी जे आसा, जेजून सांगलां द हार्वेस्ट इज रिच बट द लेबरर्स आर फ्यू. आमी वावराडी पासत आमी मागणें करुया की वावराडी वेतले. आनी बरी खबर जेजूची, जो लोक जिवो आसा पूण आजून पासून मेलेलो आसा म्हणल्यार ती देवाचें उतर नको, तांकां ते फकत आपल्या मेलेल्या भाशेन जियेतात. तांचे पासत आमी मागणें करुया की ती जेजू कडेन येतलीं, ती जेजूची पाटलावदार जातलीं. आनी खेरीत भाशेन एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार जेजूच्या राज्यान भितर सरतलीं. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया. हे उतर आमच्या काळजान धरुया. आनी हे शिवर्थमान जी बरी खबर आमच्या काळजान, आमच्या मनान आसा, ती दुसऱ्यांक दिवपाक आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.